कॉल येयल्लें 7:50 सोनाल तेंडुलकर रस्तो रोड ब्लॉक आहा म्हणून हांगासर ढवळे तेन्ना आमी विदीन नो टायम गाडी टर्नआउट केली आनी हांगासर पावले आनी क्वॉर्टर घेवन आमी कॉल कंप्लीट केलें. आयज एक अशें घटना घडली ढवळे की हांव सकाळीं जेन्ना ढवळे तिस्कार गेलो आनी येता थंय पळयत जाल्यार आमचें जें स्मशान जें आसा त्या स्मशाना भितरलें झाड एक फांदी म्हणजे खांदो रस्त्यार पडलो आडवो आनी हांगासर लायनी लागल्यो. स जें पळयलें कित्याक गर्दी पळयत जाल्यार एक झाड खांदो रस्त्यार पडला. लोकांक मागीर दुसऱ्या सायडीच्यान डायवर्ट करून लोक गेले आनी हांवें तुरंत सोनाली तेंडुलकर आनी आमच्या देवराजाक कॉल केलो आनी रोखडेंच सांगलें ताका हांवें फायर ब्रिगेडचो नंबर म्हाका धाडून दी म्हणून. सोनाली म्हाका नंबर धाडलो विदीन नो टायम आनी हांवें सांगलें की मागीर ताका सोनालीक तुवें मातशें कॉल कर फायर ब्रिगेडीक. सोनालीन कॉल केलो फायर ब्रिगेडीक, हांवेंनूय कॉल केलो आनी कॉल करून विदीन 5 मिनटां भितर तांची फायर ब्रिगेडची वॅन हांगा पावली ढवळे आनी हांव आशिल्लो सद्या हांव थंय आसा आनी विथ द हेल्प ऑफ फायर ब्रिगेडचे सगळे सर्वीसमॅन तांच्यांनी ही लायन क्लियर केल्ली आसा. खरें करून हे आमचे फायर ब्रिगेड जे आसा फोंडा बाई बरें येस थँक्यू आनी तांच्यांनी ऑफिसर्सान इतलें बरें काम केलें विदीन शॉर्ट पिरियड कोणाकूच न त्रास म्हणजे अजून जायनासतना रोड क्लियर केलो. सो हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे फायर ब्रिगेडीचे इन्चार्ज जे